I extend my most cordial welcome to our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant sir. At the onset, I would also like to welcome Principal Secretary Dr. Kandavelu sir, DGP Alok Kumar sir, Secretary Public Grievances SS Gill sir, Director of Public Statistics Vijay Saxena, and CEO Revati of Go Electronics Limited, along with the other officials and media friends. Now I would like to welcome Honorable Chief Minister sir with a bouquet of flowers. Of Goa for redressal of public grievances related to various government departments and organizations, and to have on this special occasion of the 78th Independence Day, our Honorable CM would like to launch a CM helpline to strengthen the grievance redressal mechanism of the state and have a forward outreach to the most marginalized sections of the society, and the initiative of our Chief Minister to reach to the Antoday level to address to the grievances and the problems faced by the people. I would like once again to welcome all and would request Honorable Chief Minister to do the honors of launching the CM helpline by pressing the button. आजच्या 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आम्ही आज सीएम हेल्पलाईन लॉन्च करतो. माझ्याबरोबर प्रिन्सिपल सेक्रेटरी फायनान्स मिस्टर कंदावलू असा, डीजीपी आलोक कुमार असा, सक्सेना आणि त्याचबरोबर मिस्टर गिल, सेक्रेटरीज ऑफ डिफरंट डिपार्टमेंट्स, वेगवेगळ्या खात्यांचे हेड हांगा हजर आसा. जे आम्ही डिपार्टमेंट सुरवातीक 7 डिपार्टमेंट घेतले, त्या 7 डिपार्टमेंटचे हेड्स हांगासर हजर आसा. सीएम हेल्पलाईन ही तशी पळोवंक जातले सॉफ्ट लॉन्चिंग आसा आणि हाजो नंबर आसतलो 9319 828581 9319 828519 ह्या नंबराचेर 9319 828581 आमी हो नंबर जो आसा हो पब्लिकाक कोणायकू कशा रिलेटेड ज्यो कंप्लेन्स आसा ते रिसीव जातल्यो सीएम हेल्पलायनचेर. सीएम हेल्पलाईन ही सकाळी 9:30 पासून 5:30 पर्यंत सुरवातीक चालू असतली आणि एकंदर ह्या पुराय हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो कंप्लेनी ज्यो आसा त्यो रिसीव करतले. हातूंत आशिल्ली 7 डिपार्टमेंट, एक गोवा पुलीस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ द वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ द सोशल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ वुमन अँड चाइल्ड, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस अँड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. सुरवातीक 7 डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो कंप्लेन्स पब्लिकाच्यो आहा त्यो रिसीव करतले आणि विदिन 72 आवर्स परत म्हणजे जो कोण कंप्लेनंट आसा ताका 72 आवर्सा भितर ताची कंप्लेन कितें जाली आणि कशा पद्दतीन रिजॉल्व जालें हे परत एकदा आमी कळयतले बी. ह्या पद्दतीचें हे कॉल सेंटर आसा आणि ही पुराय टीम जी आसा ही वुमन टीम काम करतली. ह्या पुराय सीएम हेल्पलाईन ह्या हातूंतल्यान वर्क करपी जी आसा सगळ्यो म्हणजे गोंयभरांतल्यान वेगवेगळ्या भागांतल्यान चलयो सिलेक्ट केल्यान त्यो सीएम हेल्पलायनीचेर काम करतात. म्हाका दिसता लोकांच्यो वेगवेगळ्यो गारणे आयकप आणि त्या निमित्तान ती सोडप हाज्या खातीर ही हेल्पलायन आसा. आतापर्यंत आमी वेगवेगळे म्हणजे सरकार तुमच्या दारी आसतले, सरकार मिनिस्टर पंचायत दारी आसतले किंवा वेगवेगळे कार्यक्रम हे सातत्यान करताच. हेय कार्यक्रम परत सुरू जातले, बट ताज्याय पेक्षा म्हणजे आमी म्हणटा तशें 365 डेज लोकांचे गारणे आयकून ते रिजॉल्व करपाक जाय म्हणून सुरवातीक म्हणजे वर्किंग डेज परत सांगता सोमार ते शुक्रार पर्यंत ही हेल्पलाईन सकाळी 9:30 म्हणजे 10 ते 5:30 पर्यंत चलतली आणि ह्याच टायमिंगाच्या भितर फोन आयिल्ले फोन रिसीव जातले. मदलो लंच टायमाचेर 1 वराचो ब्रेकूय आसतलो. परत जाल्यार ही कंप्लेन येवनक आपूण दनपारां फोन केलो आणि तोय घेवंक ना आणि ह्याची स्पेशलिटी जी आसा ही तुमचो कॉल रिसीव केल्या उपरांत विदिन 72 आवर्स परत ताका कॉल वतालो, तुवें ही कंप्लेन दिल्ली, ती कंप्लेन जी आसा ती रिजॉल्व जाल्या. ही कंप्लेन रिसीव केल्या उपरांत आमच्या 7 डिपार्टमेंटाचे नोडल ऑफिसर्स आसा, त्या नोडल ऑफिसरांकडे ती कंप्लेन वतली. नोडल ऑफिसर म्हणजे ग्राउंड डायरेक्टली
तालुका ऑफिस जरी असले जाल्यार त्या तालुका ऑफिसाचेर वचून तेजी कंप्लेन रिजॉल्व करतलो आणि परत सीएम हेल्प डेस्क किंवा सीएम हेल्पलायनीक कळयतलो आणि सीएम हेल्पलायनींतल्यान कन्सर्न मनीस जो आसा तो ताका फोन करतलो. म्हणून ही कंटिन्युअसली अशा पद्दतीन 7 डिपार्टमेंटां घेवन आमी ही हेल्पलायन चलयतली. हाज्या भायर म्हणजे जेका आमी म्हणटा की गोवा पुलीस हांची स्वताची हेल्पलायन 100, 100, 102 ह्यो हेल्पलायनी चालूच आसतल्यो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो स्वताचो 1097 म्हाका दिसता नंबर आसा. तो नंबर तांचो चालू आसतलो. तो नंबर डिस्टर्ब जावचो ना. ताजेर तांची स्वताची हेल्पलायन जी आसा ती सुरूच आसतली. आमी हाज्या व्यतिरिक्त सातत्यान वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटां वेगवेगळ्यो कंप्लेन रिसीव करपाच्यो बाय मेल ते घेतात. ओके, त्योय कंप्लेन ज्यो आहा त्यो खंयसरूच डिस्कनेक्ट जावच्यो ना. त्यो कंप्लेनी त्यांच्या मेलीचेर किंवा त्यांच्या हेजे पोर्टलाचेर ते घेतले. ही डायरेक्टली टेलिफोनिकली अर्जंटली कोणाक जाका कंप्लेन करपाक जाय आनी रिजॉल्व करपाक जाय ताज्या खातीर फोन नंबर आसा. आमी पळयता की इवन दो पुलीस आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी सुद्दां अशा पद्दतीचे कंप्लेन आसा. हाज्या पयलीं आमी हॅलो गोंयकार हो कार्यक्रम आमच्या पब्लीक ग्रिव्हन्सीस डिपार्टमेंटाच्या मार्फतीन चलयताले. परत एकदा आमकां अश्यो कंप्लेन रिसीव जाल्यो काय काही चुजी कंप्लेन घेवन डायरेक्टली लोकांक तेजे आन्सर्स दिवप होय कार्यक्रम आमी एकदा पब्लीक म्हणजे हॅलो गोंयकार हो कार्यक्रम हो चालू दवरताले. पयलीं आमी हॅलो गोंयकाराचेर डायरेक्ट कंप्लेन रिसीव करताले. लोक परत 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 तेच लोक आनी त्योच कंप्लेनी एकदा रिजॉल्व जाल्या उपरांत सुद्दां सिंपल म्हाका घर ना आनी कितें ना जेका आमी सोल्युशन जरी दिलें जाल्यार त्याच पद्दतीच्यो कंप्लेन. त्या खातीर हॅलो गोंयकार सुरू करता आसतना हातूंतल्यो सुद्दां काही कंप्लेन ह्यो डायरेक्ट एड्रेस ह्यो हॅलो गोंयकार ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमी करतले. म्हणून आयच्या ह्या 15 ऑगस्टाच्या दिसा सॉफ्ट लॉन्च ऑफ द सीएम हेल्पलायन करता आसतना खूब खोस वखदां आमचे पब्लीक ग्रिव्हन्सीस डिपार्टमेंट टायम बाउंड सर्व्हिस दिवपा खातीर सातत्यान आमी काम करता. आनी म्हाका दिसता ह्या 7 डिपार्टमेंटाच्यो तरी कंप्लेन्स ज्यो कितें आसा पब्लिका खातीर त्यो आमी खूब बऱ्या पद्दतीन रिजॉल्व करपाक शकतले. खातीर पब्लिकान हो नंबर फाल्यांच्यान वर्किंग डे पब्लीक हॉलिडे ना, शेनवार आयतार ना, फक्त सुरवातीक आमकां वर्किंग डेज ह्या नंबराचेर आपल्यो कंप्लेन्स पळोवच्यो आनी तेज्या वयल्यान त्यो रिजॉल्व केल्यो वयतल्यो. तर 72 आवर्सान सोल्युशन मेळटलें काय तांकां कितें अपडेट मेळटलें? 72 आवर्सान सोल्युशना सयत अपडेट मेळटलो आनी जर एखादें सोल्युशन मेळूंकूय ना जाल्यार अपडेटूय मेळटली. इफ इन केस जर सुटावे 72 आवर्सान सुटावे जावपा सारकिलो विशय जर आसत जाल्यार ताका अपडेट बाबा ते एका म्हयन्यान सुटोवंक शकता असोय विशय आसतलो. सर बाकीचे 100 नंबर किंवा बाकीचे पोलीस हेल्पलायन नंबर असतात तेजे वयल्यान ट्रान्सफर बीन जावं शकता का? ही तेज्या वयल्यान ट्रान्सफर जावची ना. वयल्यान हांगासर येयल्लो कॉल त्या नंबराचेर ट्रान्सफर जातलो. हांगासर येयल्लो कॉल जर ताका पुलिशेक आमकां ट्रान्सफर करपाचो जाल्यार आमचीच सीएम हेल्पलायन डेस्का वयली जी भुरगीं आसात ती तो कॉल ट्रान्सफर करतले किंवा ताका कम्युनिकेट पुलिशेक किंवा कोणाक जाय पयलीं ताका तांकां कम्युनिकेट करून दितले. सर विजिलन्सा कडेन बीन समजा अश्यो केसी पावपाक जाल्यार ह्या नंबरा वयल्यान ते फुडें ना, विजिलन्साची कंप्लेन तेंच्यांनी विजिलन्साक बरोवपाची. जी हांवें त्या खातीर सांगलां ज्या डिपार्टमेंटाची जी सिस्टम आसा ती खंयसरूच आमी खंयचीच सिस्टम डिस्टर्ब करूंक ना. खरें म्हणजे तुमी हे विधाच्या पयलीं इतक्यो सगळ्यो सिस्टमी आसतना सुद्दां ही कित्याक काडल्या काय विचारूंक जाय आसलें तें तुमी विचारत ना. तुमी परते विचारता पयल्यार. ही फक्त इतक्याच खातीर काडल्या की सामान्य गांवांतल्या मनशाक म्हाजो आज म्हाजी गृह आधार मेळोंक ना, म्हाजे DSSYचे कितें जालें, म्हाजें DDSSY कार्ड हांवें खंय रिन्यू करपाचें, म्हाका म्हणजे जाणटेलो कोण तरी गांवांत आसता त्या खातीर म्हाजे वर्सभर जाले पयशेच येवंक ना. ह्यो अश्योय कंप्लेनी आहा लोकांच्यो ज्यो सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक आमचो पब्लीक ग्रिव्हन्सीस मिस्टर वळवयकर हांणी तशें सांगलें म्हणजे अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर पावपा खातीर जो मेल करूं शकना, जो व्हॉट्सएप धाडूंक शकना आनी जाका सादी एखाद्या जर डिपार्टमेंटाक आपली कंप्लेनूय दिवपाक जाय, म्हाजी रेजिडंट सर्टिफिकेट एप्लाय केल्यार 8 दीस जाले म्हाका मेळोंकूच ना, ही कंप्लेन तेणी फोन करून डायरेक्ट विचारूं येता. म्हाका याद आसा हांव हॅलो गोंयकार प्रोग्राम घेता आसतना नेमके जाणटेले फोन करताले की सीएम सर म्हणजे आमचे पयशेच येवंक ना अजून, किंवा मुंबयच्यान सुद्दां फोन आयल्या की आमी म्युटेशनान घातला आमचो डिले जालो, अश्यो वेगवेगळ्यो कंप्लेनी. म्हणजे म्हणून म्हटलं हांवें जे अशे सिनियर सिटीजन आसात, जे अशे लोक आसात जे बाकीच्या कम्युनिकेटींग माध्यमांतल्यान आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन कम्युनिकेट करूंक शकना, ताच्या कडेन ईज जावचें. आमी सातत्यान ईज ऑफ लिव्हिंग ह्या विशयांचेर उलयता. म्हणूनच तर हॅपीनेस इंडेक्स वाडोवंक जायो. लोकांच्यो बारीक सारीक कंप्लेनी ज्यो आसा पळय त्यो रिजॉल्व करपा खातीर आनी गोंय सरकार म्हणजे म्हजें सरकार स्पेशली हॅपीनेस इंडेक्स वाडोवपा खातीर अशा पद्दतीचो
CM हेल्पलायन आणि दिस इज अ सॉफ्ट लॉन्च. परत एकदा सांगता, दिस इज नॉट अ फुल फ्लेज. हो 1 म्हयन्यान किंवा 2 म्हयन्या भितर रिव्ह्यू जातलो आणि रिव्ह्यू जाल्या उपरांत हेजे फुल फ्लेज परत एकदा आम्ही लॉन्चूय करतले आणि त्या वेळार सगळ्या पद्दतीत सिस्टम कशी चलता हे तुमच्या लक्षात येतले आणि कशा पद्दतीत आम्ही हे रिझॉल्व करता आणि हे व्हेरियस डिपार्टमेंटाकडे लिंक करतले, व्हेरियस म्हणजे वेगवेगळ्या विषयाचे कशा पद्दतीत रिझॉल्व करता हे तुमच्या लक्षात येतले. आणि बाकी डिपार्टमेंट्सनी आम्ही सॉफ्ट लॉन्च एकदा 2 महिने ट्रायल घेतल्या उपरांत बाकीची डिपार्टमेंटाची ह्या सीएम हेल्पलायनीक घेवपाक जाय ती घेतले. आताची घेतलेली 7 डिपार्टमेंटां ही डायरेक्टली पब्लीक ओरिएंटेड आसा. डे टू डे पब्लिकाचो संबंध ह्या 7 डिपार्टमेंटाकडे येता, म्हणून ही 7 डिपार्टमेंटां सुरवातीक आम्ही चूज केल्या. इंडिपेंडंट त्यांनी पोस्ट काढलो मग ऑलरेडी म्हणजे कळयलां की तेजेर ताका पयलीं पोस्ट त्यांनी काढलो आम्ही सांगना फुडें खरो, बट लिगली तेजेर कितें करप तें ठरयता. हे पळय, हांव तेच्या कडेन उलयलो, ताजे एडिजन स्लीप ऑफ टंग ताणें तो स्टेटमेंट केला. ताका तशें म्हणपाचें नाशिल्लें. ताका म्हणपाचें आशिल्लें म्हणजे ड्रग्साचो प्रॉब्लेम हो सगळे म्हणजे पुराय जगभर आसा प्रॉब्लेम, पण तेणी तर अवेलेबल आसा. तुम्ही म्हाका आतां हे म्हाजी इम्प्रेस सोडून बाकीच्यांनी कोणी कोणी कितें